Babu Naik, Manohar Parrikar are the idols for the people in the state and outside when it comes to good governance. The Saraswat community must show the courage and move towards that. This was the advice given by Goa Forward MLA Vijay Sardesai to the Saraswat Samaj. Here are the details. The Saraswat Food and Cultural Festival was held on February 10th, 11th and 13th at the BPS Sports Club ground. Various competitions were also held on the occasion. Vijay Sardesai was present at the prize distribution ceremony. After praising the work methods of Babu Naik and Manohar Parrikar, he made a political appeal to those present over there. Here's what he has to say. सगळ्या भितर तर एकवटूच न्ही आनी युनिटी फॉर अ पर्पज हो जर युनिटी फॉर अ पर्पज उरलो जे आदले सारस्वत लिडर बाबू नायकान दाखयलेले पळय तेन्नाय तशेंच आशिल्लें की एकूच सरकार आशिल्लो तो आतां चेंज करचो पडटालो ताजे खातीर एक समाजाक क्रांती करून हाडप लोकांक एक करप हें तेन्ना बाबू नायकान दाखयलें हें हाजे मागीर सगळे समाजाच्या लोकांक सगळे धर्माच्या लोकांक बरोबर घेवन पर्रीकारान सरकार केलो जो सरकार गोंयकारपणाचो आशिल्लो तें जर गोंय पडतें जावंक जाय जाल्यार हे समाजान हाजेर बरो विचार करूंक जाय आनी स्टेप मारपाक धाडस दाखोवंक जाय आनी आपले बरे लोकांक फुडें हाडूंक जाय डिवायड जावंक जायना मुगीच कोण सांगता आज कोण हुद्द्यार आसा बोंडे तांकां हाडून बसयल्यात ते सांगता म्हण आमी तें उलोवंक जायना ते कितें उलयता ताजेरूच विचार जावंक जाय आनी म्हाका दिसता सगळे सारस्वत भुरगे चड करून आजी भुरगीं आसात तेणी म्हणलां की हे सोशल इश्यूज हे गोंयचो खरो मेन इश्यू म्हणून आयचो तांणी हाजेर चिंतून एक गोंयाक सोल्युशन बरें कशें मेळटलें पण एकूच हांव तुमकां मॅसेज दिवंक सोदता एका सारस्वत म्हणून की आतां हांव पळयतालो मिस्टर मीस हे सगळे जाण येवन गेले काही जाणांनी म्हणलें की आमी सारस्वत आमी हुशार बरोबर आसा सारस्वताचेर सरस्वती ताचे जिबेर आसता आनी हुशार काय आमी जर सगळ्या समाजा कडेन पावोवंक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमचे सारस्वतांचे सगळ्यांचे सार्थक जातले हे तुमी लक्षात धरपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तुमची प्रत्येकाची कृती आसपाक जाय. Sandeep Tuekar, Jawar Barve and Nikhil Jalmi for GOA365.